सरगम गावडे आणि हांव मागता स्वप्निला कडेन ही प्रेस जी ब्रीफ आसा ती तेणें तुमच्या मुखार हाडची. येवकार पत्रकार भावांक सांगपाचें म्हणल्यार तुमी जाणा आसतले 2-3 दीस पयलीं एक प्रेस जाल्ली आनी त्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीचेर एलिगेशन्स घातली की हे फटींग उलयतात, हे फटींगपणां करतात आनी हेंचे भितर सारकें ना, हे ना घरका ना घाटका अशें स्टेटमेंट बी जाल्ले. सो हेका रिप्लाय दिवपाक लागून आमी आयज तुमच्या मुखार आसा. सांगपाचें म्हणल्यार हे कितले हे जे रुलिंगान आसा आनी आतां जे झेडपी इलेक्ट जाल्या हे कितले निवळ आसा आनी कितें ना ते आमी तुमच्या मुखार हाडपाक सोदता. कारण की जे पद्दतीन तेंच्यांनी आमचेर एलिगेशन घातल्या तितून भितर तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार जी कामां तेंच्यांनी फाटीं केल्ली आनी आतां करतात ती सांगपाचें म्हणल्यार एकदम सब स्टँडर्ड म्हणल्यार एकदम कचरो कशी कामां ही कामां करतात. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल ती रस्त्याची म्हणून किंवा गटर बिटर हे सगळें. सो सांगपाचो विशय म्हणल्यार मडकय मतदारसंघान जी कामां तुमी तेंच्यांनी केल्या ती एक आमी तुमच्या मुखार हाडून दवरतले. फाटीं तुमी पळयलां आसतलें की कुणय जे काम तेंच्यांनी केल्लें ते आमी तुमकां एक्सपोज केल्लें लायव्ह व्हिडिओ करून आनी जे काम जावपाक जाय आशिल्लें विदीन अ टायम लिमीट ते टायमा भितर तें काम जावना आसून आमी ते एक्सपोज केले विथ पेपर डॉक्युमेंट. तशेंच आतां एक्झिस्टींग तेंच्यांनी एक रोड जातला, हॉटमिक्स जातला. हे हॉटमिक्साचें बी काम इनकम्प्लीट केल्लें, ते इनकम्प्लीट केल्लें ते तेंच्यांनी आतां कंप्लीट करपाक चालू केलां. तेन्ना तेजेर आमी व्हिडिओ काडलो आनी तेजेर उलयले. सो हे एलिगेशन जेन्ना घालता तेन्ना तेंच्यांनी विचार करपाक जाय की आमी कितें केलां आनी कशे पद्दतीन केलां, कसलें काम केलां. सो दुसऱ्याक बोट दाखोवच्या पयलीं तेंच्यांनी स्वताच्या पांयार पयलीं पळोवपाक जाय की आमी कशे पद्दतीन काम करतात ते. हांव तुमकां एक जस्ट फोटो दाखोवपाक सोदतां जो आमी एक झेडपी इलेक्शन जावच्या पयलीं एक 15 दीस पयलीं तेंच्यांनी एक हॉटमिक्स केल्लो. ते हॉटमिक्साची ही परिस्थिती आमी हो विथ पेपर न्यूजपेपर घेवन आमी हो फोटो मारला आनी हे सब स्टँडर्ड काम जे तेंच्यांनी केलां. तांकां दिसता आसतलें की आमी वगीर रावतले. रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी एकूच जी अशी आसा की जे एक्सपोज करता, जे मडकय मतदारसंघाक एक्टीव आसा आनी हेजो काळो पयसो जो हेजी करतात हे एक्सपोज करपाक लागून आमी सदांच फुडें आसतले आनी फुडें आसा. हो जो तेंच्यांनी काम केलां हे टोटल सब स्टँडर्ड काम केल्लें आसा. बेश्टे म्हणजे नांवा खातीर दाखोवपाक लागून. खंय ते खंय हे मडकय मतदारसंघात खंय मडकय आडपय हांगासर हे काम केलें 15 दीस पयलीं झेडपी इलेक्शन जावच्या पयलीं म्हणजे लोकांक दाखोवपाक लागून. सो हेजेर आमी इन डिटेल आमकां आमचे कडेन इन्फॉर्मेशन मेळटलें तें आमी तुमकां मागीर दितले. त्या कॉन्ट्रॅक्टराचें कितें तुमी भायर कितें घालतले? हय ऑब्वियस जेन्ना पेपर जेन्ना आमी आमचे कडेन हातीन क्लियर आसतले पयलीं त्या टायमार हेजेर आमी तुमकां डिटेल दितले. वन ऑफ द प्रूफ तुमकां आन्सर मागीर दितले. आतां रस्त्या सद्या कंडिशन कितें आहा? रस्त्या सद्या कंडिशन कितें आहा? कंडिशन आन्सर दिता तुमकां फुडें सांगता. सो तितून भितर आनी काही गजाली आसा ज्यो ऑलरेडी प्रोसेसाचेर आसा त्यो आमी तुमचे मुखार दवरतले. जे पद्दतीन तो एलिगेशन घालता तेका हांव एकूच सांगपाक सोदता. पयलीं तुका दिसतालें कितें की आमकां विचारपी कोण ना म्हणून. मडकय मतदारसंघात आपल्याक विचारपी कोण ना. तर तेका हांव सांगपाक सोदता की जे विशय आमी घेतले आनी लोकां मुखार दवरतले की कशे पद्दतीन लोकांक फटोवप आनी लोकांक यूज करप. जे आमचे बहुजन समाजाचे लोक आसा हेंचो कसो फायदो करून घेवप हेच ह्या मडकय मतदारसंघाचो जो आमदार आसा हेका खबर आसा. आनी हे तेका हांव इतलें सांगपाक सोदता की जाता तितले म्हणजे जे कितें तेंच्यांनी केलां लोकांचे फुड्यान जे तेंच्यांनी कितें ह्यो गजाली दवरल्या हेजे टोटल एक्सपोज रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी आमी करतले आनी लोकां मुखार दवरतले. सो हांव फुडें वचून विश्लेशण करपाक लागता की तेणें आपले फुडले विचार सांगचे. नमस्कार, येवकार तुमकां. आफ्टर झेडपी इलेक्शन जालें आनी तेचो रिजल्ट जालो
आणि तो कसो रेटल जालो तो तुमी पत्रकार भावांनी रायटली एका एक एक्सपोज केलो त्याच दिसा सेम दिसा ताणें आमकां 14 म्हणलें 14 म्हणटकीर हांवें काउंटर व्हिडिओ काडलो तो काउंटर व्हिडिओ मदीं दवरून आनी तो जेन्ना 14 म्हणटालो आनी मागीर तो कसो आपूण ना म्हणटा तेच दिसा तुमी ताका एक्सपोज केलो ताका लागून तुमकां देव बरें करूं ही आमकां जी स्वाभिमानी मतां पडल्या जी गोंयकारांची स्वाभिमानी मतां पडली ते पळोवन हो सामको हाल्लेलो आसा कित्याक हांगा आजीचो ग्रोथ हो क्लियरली दिसता जवळ जवळ आमकां जी 4300 मतां पडली तेजेर तो सामको भिल्लो आसा काल सुद्दां तेंच्यांनी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तेजे जे पेदे आसा तांकां धाडले आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली ताणें आनी ते प्रेस कॉन्फरन्स तुमी भाव आशिल्ले तेन्ना तुमकांय कळटलें की तांकां कशे तरेन हांगा हाडला कशी तांकां कापणी पडटा आनी कशी तांकां चिटारी दिता आनी ती प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक लायता हे ढवळीकराक आमी जेन्नाच्यान आजी फॉर्म जाल्ली आसा तेन्नाच्यान तेजे फाटल्यान लागलेलो आसा कित्याक आमी पळयल्लें आसा करप्शन पळयल्लें आसा लोकांक कशे लाचार करतात तें पळयल्लें आसा 200 रुपये दिवन लाचार करतात तेजेर आमी बोट धरलें आसा हे खंयच्यान पयशे येतात हे खंयच्यान हें जाता तें आतां रायटली स्वप्निलानूय सांगलें आसा आनी आमचे हेजेर कंटिन्यू चालू आसा हो ढवळीकर इतको आबूज जालो की आयज लोकांक व्हरून तापयता खंयच्यान इतकी मतां तांकां पडली ना म्हणून ही ताका सांगपाक सोदता ही मतां आसा ती स्वाभिमानाची मतां ही मतां अशी पडल्या की कांय पयशे दिवपाक पडना ही मतां अशी पडल्या की आपूण आयज बरें तुका ऑपोजिशन आसा हें दाखोवपाक लागून मतां पडल्या एकटो कोण तरी काल उलयतो पडपालो ताका 1,500 वयर मतां पडपाक जाय नाशिल्लो ताका एक सांगपाक सोदता हांव तूं तुज्या जे तूं म्हणटा पात्रांव ते पात्रांव ही पात्रांव कल्चर हाडला तुमी ते पात्रांव वचून सांग 1,500 न्ही ती जर 4.5 300ची जर 4,400 मतां पडलेली ती स्वाभिमानाची मतां ती पयशांची मतां तेजेर आमी प्राउड करता ते लोकांचेर प्राउड करता आनी ते लोकांक लागून आयज आमी झगडटा आनी ते लोकांक न्याय दिवपाक लागून आमी झगडटा मागीर तेणें एलिगेशन केलें की जे शापूर आसा ते खूब वर्सां पयलींचे म्हणून ती बस्ती आसा ती खूब वर्सां पयलीं आपली स्कुलाची कितें सांगपाक लागलो तेका सद्या बुद्धते एक कडेन आनी खाजेते एक कडेन तुम्ही क्लियर व्हिडिओ आसा तुम्ही सगळे प्रेस मागून घातलेलो ताका इतकेच पडलेले शापूर तुजी 3 जावन मतां कशी वाडली आयज प्रत्येक फोंडा वाठारांत अंत्रुज महालान जावं बाकीचे सगळे कडेन जे जे तुम्ही जेन्ना तो व्हिडिओ लायव्ह केलो तेजेर कमेंट केल्या तेजेरूच कळटा प्रत्येकाक खबर आसा ही मतां कशी पडली सगळे कडेन सगळे जाण उलयता हे शापुराचो तूं सांगता आपले तेन्नाचे म्हणून आनी इतकें दिसतालें ताका तुका मतां कशी वाडली थंय ती स्वीप कसो जालो तुका हो आमचे कडेन हो हें आसा हेजेर सगळे दाखयलाय बी हेजो काल तो कितें उलयता तोच जागा तुमी तो झॅडपी म्हण व्हिडिओ केलो तो 4 आनी 5 वर्ड हेतून ताका स्वीप कशी जाली हेजेर ताका कसो मोग येयलो हेजेरूच ताका विचारलें ना तो तेणी सांगता ती इतकी वर्सां पयलींची बस्ती म्हणून दुसरी गजाल ढवळीकर पयशे वाटिना आनी पयशांनी मतां घेयना लोकांक लाचार करना हें एक अशें उदाहरण दिता की पणजे एसटीपी प्लांटाक जो 14 MLDचो आसा आनी गुरबाट आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तो एकूच एक्टिव्ह एसटीपी प्लांट आसा 1 MLDचो ताका वास येना हे तरेचे तेजे तशें एग्जाम्पल 1 MLD प्लांटाक जो वास जाता आनी 14 MLD पणजे जो वास जाता तशें म्हणल्यार ढवळीकर पयशे वाटिना हें एक ओपन सिक्रेट प्रत्येक जाण जाणा ताणें कशें लोकांक हें केलें तें कितके पयशे वाडटा ते सोऱ्यांनी लोकांक भुरग्यांक कशें तो नाचयता ते दिसा कितके सोरो वाडलो तेवूय जाणा ताका जर खबर आसपाना आमी एक छत्रपती शिवाजी महाराजाचे बुकां वाचून आयज व्हडलेले आसा आमचो मनोज परब आसा तेणें आमकां कितक्योश्योच अश्यो काणयो सांगल्या जेणे करून आमकां ते इलेक्शनाक जावं आमी जेन्ना फुडें सरता तेन्ना आमकां हेल्प जाता ते ही जी आयज मतां पडल्या काल एक स्टेटमेंट दिलो 4-5 जाणां आसता म्हणून 4-5 जाणां तुका दाखोवपाक लागून आशिल्ले प्रत्येक कडेन जे जाग्यार तुमी पार्टी दिल्यो त्या दिसा तेजी प्रत्येक अपडेट आमचे कडेन येताली 4-5 जाणांनी भोंवन हें व्हडलें राजकारण करपाक शकता आनी तें तुका आतां बरे तरेन कळटलें आयज मडकय मतदारसंघात ही राजेशाही चालू आसा काल जे बसलेले आनी तेजे कार्यकर्ते जे खंदे कार्यकर्ते आसा तांकां वरोन तापयता थंय जे ते बसलेले तेंचे तोंडा वयल्यान कळटालें तांकां कशे तरेन हांगा
धाडले ते कशे तापोवन हांगा धाडले ते एक दिसा तापोवणी फाल्यां सकाळी राजकुमार तयार जाता ते राजकुमाराक सर करून धांवता ते पांया कडेन नाक बसचें पडटलें हें तेकाय सांगपाक सोदता तुमची भितर चूक ना आमी सध्या मडकय मतदारसंघात रेस्क्यू आमी परत रिपीट करता आमी सध्या मडकय मतदारसंघात रेस्क्यू करपाक लागून भायर सरलेलो आसा आमी पयल्या लोकांचे त्रास पयल्या लोक कशे सांगता ते पयल्या एक बोलके उदाहरण आमकां मेळटा जेन्ना आमी सगळे घराघरांनी भोंवताले प्रत्येक कडेन आमी बेश्टे दिवन येनाशिल्ले प्रत्येका कडेन वचून मेळोन तेंची हें घेताले ते सांगताले आपल्या बापायन 5 वर्सां काडली आपल्याक 7 वर्सां काडली म्हणून ही तरेन आपल्याक जॉब मेळ्ळा म्हणून आनी तोवूय बीन सद्याक सोसायटीच्या अंडर थोडे आसा ते वर्कऑर्डर तशे अंडर आसा आनी कितकीशी वर्सांची हेंच्यांनी करियर आपली वाट लायिल्ली आसा कोणाकूच जॉब रोखडो 2 वर्सांनी 5 वर्सांनी मेळना आयज तर स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जाल्लें आसा लोकांक सांगपाक सोदता आमी बरोबर आसा तुमच्या फुडें सगळ्या भियोनाका आतां रेव्होल्युशनरी गोवांस ही ग्रोथ जायत आसा रेव्होल्युशनरी गोवांस आतां सद्याक जो परफॉर्मन्स आसा तेजेरूच तुमकां कळटलो कशें आमकां 10% मोडशे पडले आनी कशें ते करले ते एमजीपी पक्ष खंयच्या तरेचो जो तेणे स्नॅच करून घेतलो भाऊसाहेब कांदोळकराची पार्टी ती आज खंयच्या तरेचो आनी रेव्होल्युशन अवघ्या कांय म्हयन्यांनी इतकी वयर पावले आसा हे लोकांक कॉन्फिडन्स दिवपाक हांव सांगता फाल्यां सकाळी तुमचेर कितें जालें जाल्यार आमी पयले आसतले सोसायटीचे अंडर भुरगे आसा तेंकाय सांगता परत जेन्ना आमी इलेक्शन कंटेस्ट केले तुमी तेजो चॅनल पळोवपाक शकता जो एक चॅनल तेणे फ्लोट केल्लो इलेक्शना कडेन तो कोण चलयता जो तेजे हेजेर चलता आसतलो ते चॅनलाचेर वचून ते पळयात तेजो जो झेडपीचो कॅन्डिडेट आसलो ते खंयच्या लेवलाचो खालचे तरेन आमचेर अटॅक करतालो खंयच्या लेवलाक तो गेल्लो दुसरी गजाल तेका एरिथमेटीक मात्तूय खबर ना तो काल मतां म्हाका सांगता हांवें खंय उतर पडला 4500 मतां म्हणून हांवें म्हणलें जवळ जवळ आमकां 4500 सुमार मतां पडलेली म्हणून आनी तो सांगता 4290 तो बोर्ड आशिल्लो भितर प्रत्येक मिडियान पेपरार दिले आमकां की कशे तरेन आमकां मतां पडल्या ती पूण हो सांगता अशें अशें मतां पडली म्हणून तुमकां दुसरी गजाल ते चॅनलार वचून पळोवपाक येता खंयच्या लेवलार तो येयलो दुसरी गजाल तो जेन्ना एक एक्सपोज केला हांवें बारीक व्हिडिओ काडून सांगलो की 1 करोड फंड येता इंटू 5 करोड म्हणून हे पयशे खंय गेले काय म्हणून हे पयशे खंय गेले काय म्हणून तेजेर तेणें पयले दिसा रिप्लाय दिलो की आमकां कांय फंड येना म्हणून दुसरे दिसा रिप्लाय दिलो 50 करोड फंड येता म्हणून मागीर हांवें रिप्लाय दिलो की 3.5 करोडाची आपली कामां पेंडिंग आसा म्हणून मागीर एक हे दिलो की 8.5 करोडाची कामां आमची पेंडिंग आसा म्हणून 5 वर्सां तो हे शिकला ही कित्याक गत जालें कित्याक आयज मडकय मतदारसंघात जे आपूण सत्ता भोगपाक सोदता ते आसा दीपक जवळीकर ताचो भाव दुसरो आसा तो फुडें काडटा तो सर करून नाचोवपाक येता नाच करून येता तो कितें लायकीचो आसा खंय कितें केलां तें तेणें पयलीं सांगचें तो तेजो चलो तेका सर करून नाचयता तो आनी तिसरो हो बाकीच्या आमच्या लोकांक आमच्या बारीक समाजाच्या लोकांक केन्नाच वयर काडना जावं तेंची पार्टी जावं तेंचे हे जावं म्हणून ही गत तेंची जाल्ली आसा आयज तेन्ना तेंका खंय कितें उलोवपाचें कितें करपाचें तें सुद्दां भान ना हेंकां आमी तुमच्या पांया कडेन हाडिल्लें आसा प्रेसाच्या पांया कडेन हाडिल्लें आसा फुडले फावटी लोकांच्या पांया कडेन हाडटले कित्याक हेच्या पयलीं जेणे हांगा राजकारण केल्या तेणे फक्त इलेक्शना कडेन येवन गेले आसा आयज आमचेर लोकांचो विश्वास इतको कित्याक वाडलेलो आसा कित्याक की आमी थंय कन्सिस्टन्सी दवरली आमी लोकां मदीं रावले आमी भियनासतना गेले तेणे कितें कितें केलां तुमचे फुड्यान आसा सगळे फाटले व्हिडिओ सगळे आसा पंचायत चलो अभियानात कितें केले कसो तो आमचेर येयलो आनी कसो तेका आयचे दिसा आमी हे केला ते सगळ्यांक खबर आसा आयज तो बेश्टोच भिलो ना आयज जे कितें हेणे केला तितके एक्सपोज जातले जे जे आयज लोकांक लागून लोकांक त्रास करता ते सगळे एक्सपोज जातले आनी हेजे फाटल्यान आमी अशेंच रावतले लोकां बरोबर रावतले तेका एकूच उतर सांगता की भिवपाची गरज ना की मडकय मतदारसंघात रेव्होल्युशनरी गोवा तुमचे बरोबर आसा फाल्यां सकाळी जर कितें तुमचेर अटॅक जालो सद्याक हांवें आयकलां कुडकडे तो दोगांक व्हरोन तापयलो म्हणून जर कितें जालें जाल्यार आमी बरोबर आसतले दुसरी गजाल नावेची क्लियर केली तेन्ना ती म्हणल्यार आमच्यो जवळ जवळ 200 वयर ज्यो कंपनीज आसा वयर पुण्याक मडकय मेळोन थंय आमकां जॉब मेळपाची गरज आसा तुमकां तेजे पांया कडेन 10 वर्सां 15 वर्सां रावपाची गरज ना आमी बरोबर आसतले रेव्होल्युशनरी ग्रोथ जायत आसतली तुम्ही बारीक जर पळयत जाल्यार सद्याक आमी 7-8 सिटांचेर स्ट्रॉंग आसा ही 7-8 सिटां घेवन आमची शिवाय खंयचोच सरकार जावपाक शकना हो इतकेंच हांव सांगता की तुमकां हो कॉन्फिडन्स मेळपाक लागून शापूर बस्तीनूय
आता भुरगे कॉन्टॅक्ट करपाक लागले आमकां, थंयचे भुरगे विटलेले आसा ते कॉन्टॅक्ट करता, तेंचे काम चालू आसा, ते थंयची मतां जी इलिगल मतां आसा ती तेजेर आमचे काम चालू जातले. ऑलरेडी फोन केल्लो आसा बीएलओ, ऑलरेडी थंयचे भुरगे एक्टिव्ह जाल्ले आसा. बाकीचे कडेन जे जाग्याचेर जी मतां आमचे कडल्यान वयता तेजेर काम जातले, कित्याक ही मतां स्वाभिमानी, ही मतां आमकां जी पडल्या ती आपल्या हेजी कशी एक काळजांतल्यान मारल्या मतां कोणा सांगले म्हणून मागूना, पूण काही प्रमाणात हांव ना म्हणना, काही प्रमाणात जी आमची महिला वर्ग आसा, रवी बाब सांगून गेलो हो भिता तेजेच बरोबर तो सदांच म्हणटालो की आमचो पात्रांव जो एका पात्रांव, हांवूय तेका पात्रांव वयली बाब म्हणटालो, पूण आतां पात्रांव केलो म्हणटा की तेणे कार्य केला ते वेगळे लेवलाचेर कार्य केलें आसा. हेणे तेजे पात्रांव आपल्याक म्हणून घेतला, पूण हेजे कार्य कांयच ना, हेणे फक्त लाचार करून दवरले लोकांक. आयज तो सदांच म्हणटालो की बायलां फुडें सरली सगळीं फुडें सरतले, बायलां फुडें सरली की जे तेंचो हे आसा तो फुडें सरतलो, भुरगीं फुडें सरतली, अशे तरेन तेजे कितकेशे शब्द आशिल्ले. ते बायलांक फुडें काडपाचो टायम केल्लो आसा, ते बायलांक घेवन वचपाचो टायम केल्लो आसा, कित्याक तेंकां बाबड्यांक ते 500 रुपया 1000 दिते व्हडले दिसता. हांव परत एकदां सांगता, तेंकां जर तेंच्यांनी पयशे वांटूना अशें जर म्हणटा, तें हांव अजून म्हणटा तशें तेंच्यांनी पयशे एमपी पक्ष आनी ढवळीकरान पयशे वांटूना हें म्हणल्यार एसटीबी प्लांटाक पास येना, हेचे तेजे हें आसतलें, तेजे सिमिलिटरी जर आमी घेवन गेले जाल्यार हें तरेन तेंच्यान जर पयशे वांटूना जाल्यार तेंच्यांनी आमच्या कटमगाळ दादा कडेन येवचो, कटमगाळ दादाचे शरणाक वयचे. एकदां गेल्ले आसा ते एकदां गेल्ले आसा आनी मागीर कितें भोगले ते खबर आसा. हे कटमगाळ दादा जर कदमगाळ दादाच्या कुस्तार आमी तुमचे कडेन येले व्हडले शक्ती कडेन आनी पयशां कडेन आमी झगडटा, ते दादा कडेन वयच्या सांगचे आमी एक पयसो वांटूना म्हणून, एक पयसो आमी वांटूना. मतां लोकांक इतकें सांगचे, वर्सूय भर ते 200 रुपये दिता आनी इलेक्शनाकडे कसली गरज पडटा काय म्हणून. आनी एक उदाहरण दिता, जेन्ना हांवें फोन केलो आदले दिसाक थंय घरा कडेन आपूण पयशे दिता म्हणून, आनी भुरग्यांक यूज करता धाकटे अंडर एक भुरग्यांक यूज करता, तो व्हिडिओ व्हायरल जालो, ते भुरग्यांक सायडीक दवरला, एक गव्हर्नमेंट सर्वंट आशिल्लो, तो व्हिडिओ व्हायरल जालो. तेन्ना हांवें जेन्ना फोन केलो ऑफिसराक, तेणें इतकें म्हणलें की 25 वर्सांचे कारकिर्दीत तेजी लायकी हीच म्हणून. हे उद्गार आशिल्ले. जे लोक आयज तेच्या अंडर आसा, तेच्या दबावान आसा, ते दबावाच्या लोकांक आमी भायर काडपाक लागून आमी वावरतले. आनी हे स्वप्न आसा कितली जाणांचे, कितलीशीं जाणां आमकां मेळटाले म्हणटाले तुमच्यान आमी स्वप्न पळयता म्हणले, तुमच्यान आमी स्वप्न पळयता. हे स्वप्न पूर्ण करपाक लागून आमी फुडें सरतले. आनी ही राजेशाही, हे राजघराण्याक आमी तांकां जाग्यार बसयले शिवाय एकूय दीस रावचे ना. हेच्या लागून आमचे कार्य चालू रावतले. प्रत्येक रेव्होल्युशनरी भुरगो आयज वाड्यार जाल्लो आसा. तुमच्या वांगडा भोंवताले ते सुद्दां रेव्होल्युशनरी भुरगे, तुमचे बुतार बसले ते सुद्दां रेव्होल्युशनरी भुरगे. हे तुका कळपाक बरें तुजें आयुश्य वयतलें, हे तुका कळपाक बरें तुजें आयुश्य वयतलें. आनी हे लोकांक आमी कशें वयर काडटले हेजेर आतां काम चालू जातलें. हेजेर काम चालू आसा. आमी तेजेर स्टडी इतकी वर्सांचें रेव्होल्युशन आसा ते तेजेरूच हे केल्लें आसा. आमी हे रेव्होल्युशन स्टार्ट करतना तांकां कशें एम्पावर करतले हेजेर आमचें रेव्होल्युशन स्टार्ट जालें. मागीर ती टर्न इनटू पॉलिटिकल पार्टी. पूण तुका सांगपाक सोदता, तुमी हे लाचारी जी आयज प्रत्येक आमदाराक चलयल्या ती लाचारी बंद करपाक लागून आमी शपथ घेतलेली आसा. आनी हे शपथीतूच आमी फुडें वतले. आमकां ती 400 मतां पडोवन 4000 मतां पडोवन ताचो फरकूच पडना. ना जिखपाचो आमकां भंय ना, ना हरपाचो हे ना, प्रेशर ना. हे तुमकां सांगपाक सोदता तुमच्या माध्यमाच्यान. आनी थँक्यू परत एकदां बरें भावान, तुमी त्याच दिसा ताका एक्सपोज केलो, ज्या दिसा ताणें म्हणलें आपल्यान 14 म्हणल्यार दुसऱ्या दिसा तो म्हणपाक आपल्यान ते 14 म्हणना म्हणून. त्याच दिसा ताका सारको त्याच दिसा एक्सपोज केलो. ताका लागून तुमकां परत एकदां थँक्यू. असोच तुमचो साथ मेळोनी. हे केन्ना हांवें प्रेसूय केले आशिल्ले, ते तुमकां तुमच्या पांया कडेन पयलीं तांकां दवरिल्ले आसा. आनी फुडें ते लोकांच्या पांया कडेन येतले. तांकां कळपा जाय हे पार्टी जे आयज ती फकाणां करता, तांकां जर कितें म्हणटा तेच्या वांगडा कोण आसा, कोण बरोबर आसा, आमच्या वांगडा देव आसा हे बरोबर, हे ताका सांगपाक सोदता हांव. आनी जे तुमी हे करतले तेजेर आमी प्रत्येक दिसा तुमकां एक्सपोज करीत रावतले. देव बरोबर. तुम्ही आता तांकां चॅलेंज करता की कटमगाळ दादाकडे येवचें आनी तेणें सांगचें म्हणून की आपल्यान झडपी पयशे वाडना म्हणून. आमी चॅलेंज ताका करीत आसा, तुमच्या माध्यमाच्यानूय करता. तेजी जर इतकीच जर हें आसा, इतकोच जर सत्याचेर तुमी म्हणटालो जाल्यार तेणें येवचें की कटमगाळ दादा कडेन की आपल्यान पयशे मागना म्हणून. हेवूय सांगता
तो एक असं गेले की कंटिन्यू 200 रुपये शेनवारा वाटप जाणट्याक आनी बायलांक 200 रुपये वाटप ते सोडून घाल. त्याने इलेक्शनाकडे जर पैसे वाटूना इलेक्शनाचे लास्ट 2-3 दिसा त्याने भुरग्यांक आमच्या सोरो दिवना. आम्ही सगळे वेळा अपील करूया, आम्ही येता 10,000 लोक घेऊन या आमचे. आयज तुम्ही 4,000 10,000 लोक घेऊन या कटमकार घराकडे आणि परत त्यांना तुम्ही चूक केली तेका लागून चूक मागूया. कित्याक देव आसा तो क्षमा रोखडो करता. तुमचो भितर फुडकी जाता ते प्रत्येका जाणा. खूप जाण ते चुकूय मागपाक गेले. आता 10,000 लोक घेऊन या, आम्ही येता बरोबर, आम्ही नाल्यार हात धरता. जर तू फटींग चालू केला आणि केन्नाय जर तू चूक मागतलो जाल्यार आनी चड बरें जालें, जेणे करून आमकांय कळटलें की हो सत्याच्या मार्गार आसा आणि आम्ही आमचे राजकारण खंयच्या थंय सोडून दिता. ती आमची गरज ना. हांव सुदीन ढवळीकराक चॅलेंज करतली. सुदीन ढवळीकर मागीर दीपक ढवळीकर आणि त्यांचे राजकारण्याक चॅलेंज करता तुम्ही कटमकार घराकडे येवचे. तू त्या दिसा पळोवन रावलो, तू त्या दिसा नाशिल्लो, ते लोकांक बाकीच्यांक भोगल्या ते मागीर चूक मागपाक वयताले. आतां तुम्ही पयशे वाटूना म्हणून तुका सांगपाचें. आमची वाड्यार पावतालो कोण पावतालो? हेजो गणपत पावतालो. जो इलेक्शनाक रावलो तो आमच्या वाड्यार जेन्ना पॅम्पलेट दिता आसतना पयशे घालप वाड्यार एकटे पळयानी घेवना. एकटीच कोण तरी सयरी आशिल्ली तिचे आमकां कळ्ळा की तेणे घेतलेलो म्हणून. पूण आसूं सोड, तुम्ही लोकांक लाचार करून दवरलेलो आसा. तुम्ही लोकांक 200 रुपयांनी फाटीशीर करून दवरलेलो आसा. आयज ते हांव ऑफिसराचे शब्द परत मांडटा. कित्याक तेणें म्हणलेलें की 25 वर्साचे कारकिर्दीन तेजे हेच राजकारण म्हणून. हे तुजी राजकारण न्ही, तुजी लायकी. तुका रेव्होल्युशन गोवा जाय, तुका रेटल केल्लो आसा सगळे डिपार्टमेंटान.